ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲೂಯಾ. आमच्या मोदगात तस्सो सोमी जेजू क्रिस्त हजर आसा. म्हज्या आनी तुज्या पातकां बसून आम्हा सर्वां बसून पळय, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. पळय, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. मुझे पाप काडटा ती तीच शेळी, तोच जेजू क्रिस्त आमच्या मोदगात आसा. तो हांगासर उंड्या रुपी हजर जाला. ताका आमी आराधन करया. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆಲೇಲೂಯಾ 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 ಆಲೇಲೂಯಾ. खरी एका घडये तो आमच्या सांगात आसा. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या दुखा वेळार, आमच्या पिडे वेळार, आमच्या हरी एका संदर्भा वेळार कोणी आमकां ना म्हणून आमी चिंतल्यार तो आमच्या सांगात आसा. मोइसेच्या सांगात आसो तोच सोमी आज मुझे सांगाताय आसा, तुझे सांगाताय आसा. आनी आम्हा सर्वांक तो राखून रावला. आमकां तो पळोवन आसा, आमची काळजां तो पळोवन आसा. ह्या घडी आमकांच समर्पण दिवया ताका आनी ताका आराधन करया आमी. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆಲೇಲೂಯಾ सांगता म्हणी आमी ಆಲೇಲೂಯಾ
hallelujah, 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 hallelujah. तो सोमी जेसू क्रिस्त आमच्या मोदगात आसा ताका आमी ताळयो पेटोवन स्वागत करया. आमच्या मोदगात तो आसा, उबे रावया, ताका मान करया. हे दुळूस ताका आमी आराधन केलें, पूण ताची स्तुती करची भोव गरजेची जावन आसा. जोबान स्तुती केल्ली आमकां कळीत आसा. जोबान केदाळा स्तुती केली, ताका कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताणें स्तुती केली. ताचे 10 जाण भुरगीं मरता आसतनाय ताणें देवाक स्तुती केली. ताची बायल सांडून वेता आसतनाय देवाची स्तुती केली. ताचो जीव ताची कूड पिडेस्त जाली, कोणाय की नाका तो जालो, तवळी ताणें स्तुती केली. मोरये मायन देवाची स्तुती केली. तिने स्तुती गायन मुळे लुकाच्या वांचेलांत आमी वाचताव अध्याय 1 आनी 47 वर्स 147 लुकाचो वांचेल. देखन कोणाय लागीं वांचेल आसा जाल्यार देखन उक्ते करा आनी वाचा. लूक 1:47. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोषान उरता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोषान उरता. पळया तिचें गायन पळया. पवित्रज्ञा बरीच जावन तिने स्तुती केली. पवित्रज्ञा बरीच जावन तिकाच तिने समर्पण दिलो. जोबानी तशेंच केलें, दावीद रायांनी तशेंच केलें, आनी जायत्या सांता भक्तांनी तशेंच स्तुती केली. आज पवित्र स्नान घेतल्या आम्हा सर्वांकी रियेकल्यांकी हांगासर आसल्या आम्हा सर्वांकी आमची परिस्थिती कशी जावंक पुरो. आमची परिस्थिती आमच्या दिश्टीन आमी पळयतना पाड म्हणून आमकां बगूंक पुरो, पूण कसली परिस्थिती जाल्यार देवाक स्तुती जावंक फावो, देवाक अर्गां दिवंक आमी फावो. ताची स्तुती हर एका घडये आमी करीचे म्हणून देवाची आशा जावन आसा. आज चिंत्या जोबा बरीच आमची जिणी तितली कठीण जाल्या गी, तितल्या कश्टांक आमी वळख जाल्या गी, तितले कश्ट आसात गी, पूण ताका त्या दीस तितले कश्ट सोसूंक तांकां ना तसले कश्ट आसल्यार ताका स्तुती करूंक जालें गी, साध्य जालें गी ना जालें. तर म्हाका आनी तुका साध्य जाता गी, साध्य जाता केदाळा सर्वेस्पर देव. आकाश रचलो, भुमी रचलो, आकाश ताचें सिंहासन, भुमी ताची पांयांची मणई म्हणून हांगासर आसो तोच वर्तो देव आसा म्हणून जर तर आमकां कळीत जायत जाल्यार खंडीत आमकां स्तुती करूंक साध्य आसा भाव भयणीनो. तर आमी सांगाता मेळून त्याच सोम्याक अर्गां दिवया, ताची स्तुती आमी करया, आमकांच समर्पण दिवया. आमचे कश्ट आमी पळोवचे नाकात, आमचे निरासपण आमी पळोवचे नाका. ह्या घडये संपूर्ण रितीन आमचे हात उबारया आनी ताची स्तुती करया. हालेलुया, अर्गां तुका सोम्यांची सोगलां तुका सोम्यांची स्तुती तुका सोम्यांची वंदन बाबा. हालेलुया, हालेलुया, अर्गांची अर्गां पवित्रज्ञा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. ताळयो पेटोवन सांगाता मेळून देवाची आमी स्तुती करया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आस्था भरया तुझ्या रासांत पावता पर्यान. म्हजो जीव आस्था भरया तुझ्या रासांत पावता पर्यान. सोम्या
स्तुती करता या घडी मुनिया एकामेका आमी सांगया वही हांव स्तुती करता जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव आसता जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव आसता मोरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता बरया तुज्या रासाक पावता बरया म्हजो जीव आसता बरया तुज्या रासाक पावता बरया देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता 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 देवा तुजी स्तुती करता संगता म्हणया आमी. देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता हालेलुया 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 आमच्या काळजा वयर आमी हात दवरया सोम्या लागीं म्हणया उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकर उलय सोम्या उलय तुजी उतरां म्हाका भोव गरजेचीं जावन आसात अत्म्याक पोसण ती दिवची जावन आसात सारके वाटेर म्हाका चलोवची ती जावन आसात म्हणजे लागीं सोम्या तूं उलय आमेन आमेन बसा देखन बसा एकामेकाचें तोंड पळया पळया संतोषान आसात गी तुमी आसात गी एकामेका सांगा जेजू तुजो मोग करता हात दिवन हात मेळोवन सांगा पळया संतोषान सांगा जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता खंडीत तांकां मोगाचें उणेपण आसल्यार खंडीत ह्या उतरांनी तांकां तो मोग अनुभव करूंक जाता ओके ह्या घडये आमी नियाळ करया मोरये माये विशयान कित्याक येदोळूस आमी दाबाजीक परब आचरण केली मोरये मायेचें जल्माचें फेस्त आमी आचरण केलें सगळ्यांनी केलें मू सांगाता मेळोन हय मू सकट सांगाता मेळ्ळे आमी मोरये मायेक होगोळसिया अशें आमी म्हणून फुलां अर्पून अशें आमकां कितें साध्य जाता त्या प्रमाणे आमी तिची थंयसर तिका मान दिलो तिका होगळसिलें पूण आज त्या मोरये मायेच्या काळजांत त्या मोरये मायेच्या काळजाची आशा कितें आज आमी थोडो वेळ नियाळ करया आज आमी जायत्या जाणांक पळयलां जायतीं जाणां परगांवांत आसात आपल्या एक सूर्य आवयक ती थंयसर कोणायकी दवरून पळोवन काणगेया म्हणून थंयसर आळांक दवरून
ती पहिल्या परगांवांत वावर करनासात. जायत्या जाणांची परिस्थिती तशीच जाल्या जावंक पुरो. हांगासरी तुमी आसात जावंक पुरो. भुरग्यांक आशेतात जावंक पुरो. तांचे कडेन उलोवंक आशेतात जावंक पुरो. तांच्या सांगाता रावंक तुमी आशेतात जावंक पुरो. अशें जायतीं जाणां भुरगीं बायल्या गांवांत वावर करतात. आनी थंय तावन आपल्या आवयचो जल्मा दीस येताना वा खंयचेंय कार्य आसतना थंय तावन वर्साक एक पुटी, 2 वर्सांक एक पुटी वा 5 वर्सांक एक पुटी येवन आवयक फुलांचो तुरो दिवन ताच्या उपरांत एक बरी एक केक कट करन जालें. व्हडलो एक संभ्रम केलो. तिची आशा विसारू ना, तिची खुशी विसारू ना. बगर थंयसर व्हडलें संभ्रम जालें. परते पाटीं गेली. तर त्या आवयची खुशी, त्या आवयची आशा, त्या आवय कितें आशेता त्या भुरग्यांक तावन म्हणलें जाणा जावंक जालें गी त्या भुरग्यांक बिलकूल जावना. केवल भायल्या रितीन आमी केलां, भायल्या रितीन लोकांक दाखोवंक आमी तिचो जल्मा दीस केला म्हणून ती भुरगीं गौरवान सांगतात जावंक पुरो. तशेंच आमी मोरी मायचें फेस्त आचरण केलां, भोव दबाजीक रितीन आमी केलां. पूण तिच्या काळजांत कितें आसा, तिच्या काळजाचे अत्रेक कितें, ती कितें आशेता आमचे तावन, आपल्या भुरग्यां तावन ती कितें आशेता म्हणलें केदाळय आमी जाणा जावंक प्रयत्न केला गी. आज आमकांच विचारया आमी, आज तिची भुरगीं आमी जाल्या गी. एका आवयक मेसोवच्या रितीन आमी जिवून आसाव गी. आमकांच आमी परिक्षा करून पळोवया तिच्या काळजाची आशा कितें म्हणून तुमचे लागीं हांवें विचारल्यार तुमी एक एक आशा सांगूंक पुरो. पूण देवाच्या उतरा प्रकार तिची म्हणली आशा तिका कितेंच नातली. देवाच्या उतरा प्रकार तिची म्हणली आशा तिणें जेजू क्रिस्ता खातीर ती सांडली. लुकाच्या वांजेलांत चॅप्टर 1:38 थंयसर बडव्याचो नमान आसा. तो नमान आयकल्या उपरांत ती प्रवादना वयर ती पातयेणी दवरता. इजाया प्रवादीन केल्लें प्रवादन इमॅन्युएल येतलो आनी तो तुमकां सोडयतलो ह्या प्रवादना वयर ती पातयेणी दवरता आनी थंयसर बडव्यान दिल्लें हर एक उतार ती स्विकार करता. पवित्र आत्म्या भरीत ती जाता आनी ती गर्भेस्त जाता. कशें गर्भेस्त जाता ती तिकाच ती ओपून दिता. तिची खुशी, तिची आशा म्हणली ती ओपून दिता आनी ती म्हणटा 38 वर्सान ती म्हणटा, कोणी वाचतात? तेद्वा मुरयेन म्हणलें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. ती कितें म्हणटा? पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण म्हणटा. म्हळ्यार एक गुलाम जावन देवाक ती अर्पीत जाता. एक गुलामाचें जिवीत तुमी पळयल्यार गुलामाक कसली आशा दवरूंक आसा गी? कसली आशा आसा गी? येजमोन कितें सांगता वा येजमान कितें सांगता तेंच तें करूंक आसा न्ही. आनी हांगासर ती म्हणटा ह्या उतरांत आमकां दाखयता कितें म्हळ्यार तिची म्हणली आशा तिणें संपूर्ण रितीन देवाच्या कामा पासत, देवाचे शुभ वार्ता परगट करचे पासत, जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी हाडचे पासत तिची आशा तिणें संपूर्ण रितीन सांडली. आनी ती म्हणटा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. म्हळ्यार तिच्या काळजाची आशा कितें? आज आमकां सवाल येवंक पुरो, तिच्या काळजाची आशा कितें? आज आमी काळीज पळयता मोरये मायचें. त्या काळजाची आशा कितें? त्या काळजांत कितें अत्रेग आसा? कितें अत्रेग आसा? जें कितें बापाची खुशी आसा, जें कितें पुताची खुशी आसा, जें कितें पवित्र आत्म्याची खुशी आसा, जें कितें पवित्र आत्म्याची आनी त्रयेका देवाची खुशी आसा, तीच खुशी मोरये मायेची खुशी जावन आसा.
आणि आम्हा सर्वांनी त्या कुशेक कल्तीमान घालीचे म्हणून तिची आशा जावन आसा. आमी उतरां प्रकार पळयल्यार आज बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची कुशी कितें. हर एका मनशान 7 जाणां जायचे आनी तारण जोडीचे. तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत चॅप्टर 2:4 आसा. हर एका मनशान, हर एक मनीस, तो कोणीय मनीस जावंक पुरो, 7 जाणां जायचे. कोणाक जाणां जायचे? जेजू क्रिस्ताक जाणां जायचे आनी तारण जोडीचे, सासनीक जिवीत जोडीचे म्हणली बापाची कुशी जावन आसा. आनी ही कुशी कोणाची आतां जाली? मोरी मायची कुशी तिस्स जावन आसा. आज आमकांच परीक्षा करून पळोवया. आतां मोरी मायन तिचें जिवीत समर्पण करून दिल्या उपरांत ती खंयच्या कुशी गेली? तिची वाट खंयच्या कुशीन समकाली? तिची वाट जेजू क्रिस्ताक केंद्रीत जावन, कुर्साक केंद्रीत जावन तिची येयली. सासनीक जिविताक केंद्रीत जावन जेजू क्रिस्तांत सासनीक जिवीत म्हणून परगट करूंक ती जेजूची पयली शीस जावन जेजू सांगाता ती चल्ली. पळोवया आज आवय बरी आमचें जिविता सागी. आमच्या मोरी मायन त्या कुर्साच्या त्या वाटेर आपणाच्या पुताक धरला. आपणाच्या पुताक मार घालनासात. आपणाच्या पुताक खिळायतात. आपणाच्या पुताक कांट्याचो मुकुट घाला. आपणाच्या स्वंत पुताक पानो दिल्लेल्याक हे सर्व घडत असताना ती शिरापली गे, वा कोणाय कडेन कंप्लेंट व्हरून गेली गे, वा कितें केलें तिणें? मौन रावली. देवाच्या कुशेक तिणें खालतीमान घाली. एक पाड शब्द समेत तिच्या तोंडात हांव येवना. पूण आज तिची भुरगीं जावन आमी हांगासर आसाव. आमच्या तोंडात हांव जर तर आमकां कोणेय इल्लेशें कितेंय दुखयलें म्हण चिंत्या, वा आमच्या कुटुंबांत कितेंच अनवार आयलें म्हण चिंत्या, आमच्या तोंडांत कितें येता? आमकांच परीक्षा करून पळोवया. आमच्या तोंडांत कसलीं बरीं उतरां येतात आमी परीक्षा करून पळोवया. बऱ्यांतलीं बरीं उतरां येतात गी, आमी मौन सांबाळटा गी, आनी हर एक देवाच्या कुशेक आमी काल्तीमान घालन आमकांच समर्पून दिता गी म्हणलें सवाल आमकांच विचारया भाव भयणीनो. आज परत आनी एक उतार ती सांगता. तिच्या काळजाचे अत्रेग त्रयेका देवाची कुशीत जावन आसा आनी तीच म्हणटा जेजू क्रिस्ताचें उतारस तिच्या काळजात हांव येवचें जावन आसा. आनी तें उतार जावन आसा मातेवाचो वांजेल चॅप्टर 4:16 आसा. मातेवाचो वांजेल चॅप्टर 4:17 हें जेजू क्रिस्ताचीं उतरां. पूण मोरी मायेचें काळीज जेजू थंयच आसलें आनी तीच कुशी तिची जावन आसा. आज आम्हा सर्वांक हें उतार मोरी माय आमकां सांगता. कितें जावन आसा वास्या? तोळ थावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. आज तिची आशा कितें जावन आसा? पाताक आमी सांडीचे, जेजू क्रिस्ताक आमी नेसाचे, जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन त्या कुर्साच्या वाटेन आमी चलूंक आसा आनी तें सस्नीक जिवीत आमी जोडीचें म्हणली तिची आशा जावन आसा. आज आमी हर एक करता बायल्या रितीन, पूण आमच्या काळजांत खंडीत जेजूचो पाटलाव करीचे म्हणली आशा आयल्या गी, वा जेजू बरीच आमी जायचे म्हणली आशा आयल्या गी. तिची जिणी पळोवया आमी. तिची जिणी आमकां एक आदर्श जावन आसा. ती मात्र न्ही, हर एक सांता मोक्ताची जिणी तीच जावन आसा. तांच्या काळजाचे अत्रेक तेंच जावन आसात. आम्हा सर्वांनी पातकी जिणी सांडीचे आनी जेजूक स्विकार करीचे म्हणली तांची आशा जावन आसा. आज आम्हा सर्वांक आपयता तेंच आदर्श घेवन ताच्या फाटल्यान आमी वचूं. त्या दिसा तावन
केदाळा ती गर्भेस जाली त्या दिसा तावन तिची कुशी तिणें करूंक ना भगर बापान दिल्लें मिसांव तिणें जारी केलें. आज ती होगलीक घेता तिका फावो ती होगलीक केदाळा तें जालें. केदाळा शब्द तिणें स्वीकार केलो. हर एक उतरां प्रकार ती जियेली. पवित्र आत्म्या बरी ती जाली. आज आमकांय तीच आदर्श जावन आसा जेजूच्या वाटेन चलूंक. आनी तीच म्हणटा आमकां कानान शहरांत थंयसर दाकांचो रोस उणो पडटना तिणें म्हणलीं उतरां जावन आसात. तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा. आज आमकांच विचारून पळोवया जेजू क्रिस्त कितें सांगता तें आमी करना सांगी. आज ही उतरां म्हजी जाल्यांत गी. मोरी मायन तिची करून घेतली. हर एक उतरां तिणें तिच्या काळजांत जागोवन दवरली. हर एका घडये ती उतरां तिका धैर्य दिवंक पावली. कुर्साच्या मुळी ती आसली. आपणाच्या पुतान विणगो जाता आसतना तिणें देखलें. आमा सर्वां पासत जेजू क्रिस्तान मोराचें म्हणलें तिका कळीत आसलें. आनी तिचें काळीज पापसालें भाव भयणीनो. आज जेजू क्रिस्ताचें मरण म्हज्या मुखारी पिंत्रायतना म्हाकाय म्हजें काळीजी पापसाता गी. म्हजें काळीजी दुकान भरता गी. पाताक म्हाका सांडूंक जाता गी. पाताक रडून सोम्या तूं म्हजे खातीर मेलाय. तूं म्हजो रक्षक जावन आसाय. तूं म्हजो धनी जावन आसाय. तूं म्हजो सोमी जावन आसाय म्हणून आमकां म्हणूंक साध्य जावन आसा गी. तेंच जायचें म्हणली तिची आजून आशा जावन आसा. जर तर आमी ती आशा पाळी नासतना तो कितें सांगता तें आमी करिना जाल्यार खंडीत आमी तिका मान दिना म्हणून अर्थ. तिच्या काळजाचे अत्रेक आमकां गुत्तू ना म्हणून अर्थ. कशें परगांवांतावन येवन एक फुलां घाली आनी थंयसर संभ्रम केलो. त्या आवयक थंयच सांडलें आनी परगांवां गेलीं भुरगीं. तशेंच आमी येता आनी वेता. तिची आशा जर तर आमी करीचे जाल्यार तिचो पाटलाव म्हळ्यार तिणें केल्लो जेजूचो पाटलाव तिच्या सांगाता आमी जेजूचो करूंक आसा. सस्नीक जिविता कुशीक ती एक आदर्श जावन आसा. आज आमी तोंडान मात्र करचें नाका भावा भयणीनो. मातेवाच्या वांजेलांत चॅप्टर 15:8 आसा थंयसर तोंडा उतरांनी हर एक आमी करता. काळीज आमचें पयस आमी दवरलां. काळजां पयस दवरल्यांत. तोंडान केल्लें हर एक व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतार. हें बरयल्लें कोणें? पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल तर मोरे मायच्या काळजांत आसचें तेंच उतार ह्या घडये. तीच आशा जावन आसा आमी कोणेय आमच्या तोंडा उतरान कितेंच करचें नाका. भगर आमची जिणी समर्पीत करया. आमी हर एकल्यांनी आमची जिणी समर्पीत करीचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. तिची आदर्श घेवन आमी जियेचें म्हणली बापाची खुशी जावन आसा. देखूनच हर एकल्यांक आमकां एक आदर्श जावन दवरला भाव भयणीनो. पूण आमी संवसाराक लबदून संवसारांत जियोन आसतना हें भोव कश्टांचें जाता. पूण कुरीस आमकां एक व्हडली सोडवण जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचें नांव सोडून ह्या संवसारांत दुसऱ्या खंयच्याय नांवांत रक्षण ना, सोडवण ना म्हणटा. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तक चॅप्टर 4:12. आज तीच मोरी माय तिणें कितें केलें? तिणें तिचे गर्भस सोंडिलो. तिची जिणीच सोंडिली. तिका करार जाल्लें. तिची जायतीं स्वप्नां आसलीं पूण ती सगळीं जेजू क्रिस्ताच्या कामाक शुभ वार्ते खातीर तिणें समर्पून दिलें. आनी कितें केलें? ह्या संवसारी मनशा पुतान येवच्या बरी
देवानंच एक मनीस जावन येवचे बरी एक साधन ती जाली, इन्स्ट्रुमेंट ती जाली. आणि हे नाव तिचे मुखांतर आमकां मेळ्ळें भाव भयणीनो. आणि तिने ह्या संवसाराक त्या जेजूक दिलें. आज आमकांय तेंच आपोवणें जावन आसा आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेरसांबारांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगचेंत, आमच्या डायसिसांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या देशांत, आमच्या हर एकांती आमी त्याच जेजूक आमच्या काळजांत स्वीकार करणं, त्याच जेजूक वांटूंक आसा, जेजूक दिवंक आसा. आणि हे उतार तेंच म्हणटा धर्मदूताची कृत्यां पुस्तक चॅप्टर 4:12. कित्याक आमकां सोडून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. कित्याक ह्या संवसारांत जेजू म्हणलें नांव सोडून दुसरें खंयचेंय नांव अख्ख्या संवसारांत रक्षण दिवंक सोडिना, जायना, सखाना. ते मुंदरून म्हणटा पेद्रू तेंच परत वाच. कित्याक आमकां सोडून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. कित्याक अख्ख्या संवसारांत जेजू म्हणलें नांव मात्र आमकां सोडवून दिवंक शकता. आनी तेंच नांव मोरये माये मुखांतर आमकां थंयसर फावो जालें. तिकाच तिणें समर्पण दिता आसतना देवाचो तिणें लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्ल्या वरवीं आज आमकांय तेंच आपोवणें मेळ्ळां. आम्हा सर्वांनी आमकांच समर्पण दिवंक त्या जेजूची गरज हर एकल्यांक आसा भाव भयणीनो. हर एका मनशा कुळाक आसा. हर एका मनशान 7 जाणां जायचे आनी तारण जोडीचे म्हणली बापाची खुशी तीच मोरी मायची खुशी जावन आसा. तिणें कशें ह्या संवसारांत एका मनशा पुताक जल्म दिलो तशेंच आमच्या काळजांत तोच पूत जल्म घेत जाल्यार, तोच जेजू क्रिस्त उतरा बराबर जल्म घेत जाल्यार आमच्या कुटुंबांत संतुश्ट हाडटा, समाधान हाडटा, मोग हाडटा आनी हर एकल्यांकी तो मेळूंक शकता आम्हा सर्वांत. हांव जर ह्या घडये आमकांच समर्पण दिवन तुजो हांव मोग करतां सोम्या. कशें मोरी मायन तिकाच समर्पण दिलो गी तशेंच ह्या घडये आमी उबे रावया, आमकांच समर्पण दिवया. तुजो हांव मोग करतां, तुज्या पांयां तळा रावतां. कशें मोरी मायन थंयसर कुर्साच्या मोळी ती रावली तशेंच हांवी तुज्या मुळांत हांव रावतां. तिची आदर्श हांवी काण घेतां, तिचे भुरगे म्हणून हांवी दाखयतां आनी देवाक मानवता तसलें भुरगें हांवी जातां म्हणून निर्धार आमी करया आनी म्हणया तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां जेजू, तुजो हांव मोग करतां आतांनी सदां. तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटे हांव चलतलो, तुजे संगी हांव रावतलो, हांव फाटीं ससोना. तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटे हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं ससोना. ही उतरां मोरी मायची जावन आसात. आज आमची कर घेवया, तिच्या काळजाचे अत्रेक ते जावन आसात. तुजो हांव मोग करतां, तुज्या पांयां तळ हांव रावतां, तुज्या कुर्सा मुळे हांव रावतां, तुज्या वाटेन हांव चलतां, तुजे खातीर हांव गायतां, तुकाच हांव समर्पण दितां. ही उतरां आमची जावन दीत, आमची कर आमी म्हणया. तुका हांव एकादी
आमच्या पवित्र सभे पासून, पाप साहेबा पासून, कार्दिनालां पासून, बिस्पां पासून, सर्व याजकां पासून, धर्म बहिण्यां पासून, लायिकां पासून, क्रिस्ताच्या कुडींत सांदे जावन आसच्या आम्हा सर्वां पासून जेजू क्रिस्त आमचे मस्तक जावन आसा भावा भयणीनो, आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे जावन आसा. ह्या घडी आमी मागता आसतना पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. आम्हा सर्वांतय मोरी माय थंय वस्ती केल्लो तो सुपवित्र आत्मो आमचे थंय निवास कर. पवित्र आत्म्या जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आम्हा सर्वांकी तूं आदार दी. हर एकल्यानी पवित्र आत्म्या बरी जावन जेजूची साक्षीदारां जावंक शुभ वार्तेच्या कामां पासून आम्हा सर्वांकी तू उपयोग कर सुम्यान जेजू. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हरगां जेजू, हरगां पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. या घडी आमी मागया हर एका पिडेस भाऊ भयण्या पासून आमच्या फिरगजींतल्या हर एकल्या पासून आमी मागया. हांगासर सेवा करच्या विगार बापां पासून, सहायक विगार बापां पासून, वाड्यागारां पासून, ह्या फिरगजींत आसच्या हर एका कुटुंबां पासून, तांच्या समस्या पासून आमी मागया. पिडे पासून आमी मागया. हर एकल्यान ते काम करच्या सैतानाच्या कुतंत्रा पासून ह्याच घडये ते हर एक कुतंत्र पयस जावन वचून जेजूच्या नांवान हर एकल्यांनी बावाडतान थीर रावूंक आमी मागया. कशें मोरी मायन बावाडतान थीर रावली तशेंच आमी थीर रावून जेजू खातीर सागसोवंक ह्या घडी आमी मागया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. बापा तुझ्या गायावरती बापा हर एक बापा हर एक आपिडेस्ता तुझ्या नावान उठकर सुम्या तुझी मोठची सकल या घडी वाढून जेजूच्या नावान तुझ्या गायावरती तुझ्या गायावरती आम्ही गूढ झाल्या. तुझ्या गायावरती जेजू तुझ्या गायावरती आम्ही गूढ झाल्या. हालेलुया. 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 थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. 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 अग्निया नाळावागे अभिषेका अग्निया नाळावागे अभिषेक माडावने पावना रे बेगाईल बनी. थँक यू जीसस. या घडी आम्ही दिमी मोडया ताच्या आशीर्वादा खातीर आम्ही अत्रेग्या. Ahora sacramenta sostanama करूया पूर्वील्या त्या रूपा पोला नव्यो रीती आधार्या सर्वोन्वेषा
तुया ए देवा विचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तेमे बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करता हे ससनाच्या ससनाक आमेन.
आमी गायन करया. संतोषाच्या उमाळ्यानी बरो कळसा आमची तुझे दैव मारो तुका हसून तुका गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या आयच्या मिसाक ते समाशे आसात. अर्गामीस दिता विना डिसोजा कोसेस वाडो, अर्गामीस वोबन डिसोजा गोवा, अर्गामीस आशा डिसोजा सांतांतून तिसरो वाडो, अर्गामीस लबिना मोंतेरो कोसेस वाडो, अर्गामीस डेनविल फेरावो नित्यादर वाडो, अर्गामीस रोशन तेल्मा कुवेट, देवादीन बेन्नी वेगस पेरमण्णूरू, देवादीन लादीन डिसोजा आनी मोनिका डिसोजा सांतांतून तिसरो वाडो, देवादीन मेरी डिसोजा आणि जॉन डिसोजा कारावळी वाडो हांच्या आत्म्य बसोस आनी तशेंच आमच्या हरी एकल्याच्या ते सवा बसत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी सल्वे सुवास चवथो दीस मोरयेची चवथी दूख आज आमी नियाळटा. मोरी जेजूक कुर्सा वाटेन भेटचें तें घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया. मोरी जेजू सवय आसलेली, जेजूच्या जिणये पयनार तिणें सांगात दिल्लो, जेजूच्या परगट जिणे वेळार ताच्या सांगात ती आसली, जेजूच्या हर एका दिसाच्या गडितांनी ती मेतेर जाल्ली. विविध आमकां उल्लेख मेळटात. प्रत्येक जावन काणा शारांत थंयसर वायन उणें पडले वेळार ती ताचे सांगात आसलेली आनी कितें आपलो पू सांगता तें करूंक तिणें सांगलेलें, आपल्या शिसांक हेरांक तिणें सांगलेलें. दिस मोरी जेजूच्या कुर्सा पयना वेळार ती ताका भेटता. जेजू कुर्साच्या पयना वेळार तेच तो आमकां सांगता, मोरी भेटता. ताच्या फुडें जेजू कुर्सा पंदा पडल्या वेळार तीस मोरी जेजू कुर्सा पंदा पडल्या कुटोंक हांव चिंता तीस आदार जाल्ली जावंक पुरो. आपल्या पुताचे कश्ट ते पळयता, ती कळवळटा, ती दूख भोगता. ती कशें जाय तेका आवयक आपलो पूत आपल्या मुखार आसा तें कश्टात आसतना कितले दूख त्या मोरयेन सोंसले जावंक पुरो. मग अशें न्हू, आमच्या जिणये पळयणारी तीच मोरी आमकां आदार दिता, आमच्या जिणयेचे कश्ट ती समजून घेता. देखून आमच्या जिणयेच्या हर एका कश्टा वेळार ती मोरी आमचे सांगाता आसा. आमच्या कश्टांत आमचे कश्ट हळू करूंक ती आमकां आदार दिता. तर आमी हेरांच्या दुखांत आमी भागीदार जावंक जायचे. हेरांचे दूख उणें करूंक आमी आदार दिवचे. मोरयेची देख आमी घेवया. आज तिची दूख आमी नियाळटा आसतना आमी हेरांच्या दूख, हेरांचे कश्ट, हेरांचे आखांत उणें करूंक आमी तिचो आदार मागया. आमी मोरये परी जावया आनी हेरांच्या जिणयेंत आमी संतोश हाडचे व्यक्ती आमी जावया. आनी पवित्र बलिदान आमी फवत बरें भेटोवचे खातीर आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया. सर आमचे उणेपण वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसलमानां सांगता, मनाचे दोतोनांत वायट आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत तुमगे सदांच वार मरी सगळ्या देवतांनी भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कळत करूं आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमियांका सोमियांका प्रार्थुया. ककुळदरा देवा आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयचे दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असत कांय आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांपावलून कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भाव भयणीनो, क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रोमोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकाळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां भुलयनाशें सत्राय करा. हे सगळे प्रत्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजाता शिवाय क्रिस्तांतावन आराम घेना. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता. ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तोच सर अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्त थंय तुमकां सुन्नत केल्यांत, पूण ती मनशाच्या हातांनी केल्ली सुन्नत न्हय. बगार तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातर उडयल्या ती क्रिस्ताची सुन्नत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त सांगता तुमकां निके पिल्यांत मात्र न्हय ताचे सवें तुमकां जिवंती उठयल्यात. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयलेल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एका काळार तुमच्या अपराधाक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुन्नत करूंक नासलेले कुडीन जियोन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. काही दिसरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार किळोवन नाश केलें. अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पाडाव केलें आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारान ताणें तांकां कैदी कशें व्हेलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया. सदांकाळ तुज्या
आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, मातेव आनी तोमास, आल्फावाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कोरियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसाचो एक व्हड जोमो ताचे भोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांत्यांतावन जेरुसलेम शारांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमय थंय आसलो. ताची शिकोवन आयकूंक आनी आपआपले पिडे शिडेंतली गूण जावंक जाय म्हणून थंय तीं आयलेलीं. देवसराचे उपाद्र भोगतलीं तीं थंय येवन बरीं जातलीं. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन सोमेस तांक गूण करतली. देखून तो लोकां समो ताका आपटूंक म्हणून उरडातलो. देवाचे उतर. वंदनी तुका क्रिस्ता. मगाशनो आतां आमी दुखे सायबिणीची साल्वी प्रत्येक कुरपा जोडूंक दुखे सायबिणी कडेन आमचे मागणें आतां आमी करया. देखून दिंबी घालया आनी आमची मागणी आतां आमी दुखे सायबिणी आमी आतां करया. सांगात आमी म्हणया, हे भोव भाग्यवंती आनी कश्टाल्ले आंकवारी माटतिरांची राणये, तुज्या मोरच्या पुताचे कळवळे पळोवन कुरसामळी उदारपणी तूं रावल्ली. त्या वेळार तुजें काळीज विदारलेलें त्या दुखीच्या पुण्या मरेफात, तुजे दुखेस्त चिनयेची बोक्सांनी मरेफात आनी असो प्रतिफळ जावन तुवें आतां बोगच्या उसारूंक नजो जाल्ल्या उल्हासा मरेफात तुजे दुखेची बिरमत चिंतून आनी भुरग्या सारक्या पातयेन हांवें मागसो उपकार तुज्या गायेल्या काळजांत दवरूंक तुजे मुखार दिंबी घालन आसच्या मुजेर आवय सारके बिरमतेची आनी मोवाळेची दिश्ट घाल. ए माये, तुज्या पुताच्या भोवपवित्र काळीज मोवाळाचें ताचे कडेन मुजे पासत सदांच विनाती कर आनी हांवें मागसो उपकार म्हाका दी. आतां आमी आमच्यो गरजो तिचे मुखार आमी दवरया. जें कितें आमकां मागोवंक जाय दुखेस्ती माये कडेन आमी आतां आमच्यो गरजो उसारया. एका कोळतीचे माये, गरजांनी आनी कश्टा दगदांनी तुजे कडेन न्हय जाल्यार आनी कोणा कडेन हांवें वसूं. तुजे पुताचे कोडसाणेची काल्स पुर्ती पियेल्ली तूं मात्र ह्या दुखाच्या कोंडांत आनीक कश्टोंक भोगलेल्या आमची परदेशांची बिरमत पावनाय जाल्यार आनी कोण पावात. जेजूच्या अमोलेक रक्ताचो एकच तेंबो, ताच्या प्रतिपातीक काळजाचो एकच वळवळो ताका भेटय. तूं आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बरवसो म्हणून ताका उडास कर. ते दळा हांवें मागचें तें तूं जडटली. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरेफात. आमेन. नमान मोरये आनी बोदुकेस ती अंकवारी आमा पासत विनंती कर. नमान मोरये आनी दुखेस ती अंकवारी आमा पासत विनंती कर. नमान मोरये आनी दुखेस ती अंकवारी आमा पासत विनंती कर. नमान मोरये आनी दुखेस ती अंकवारी आमा पासत विनंती कर. नमान मोरये आनी दुखेस ती अंकवारी आमा पासत विनंती कर. नमान मोरये आनी दुखेस ती अंकवारी आमा पासत विनंती कर. नमान मोरये आनी दुखेस ती अंकवारी आमा पासत विनंती कर.
हातासो वावर आमच्या हातासो हाडून आयल्या बापा तुझे समोर स्वीकार कर काणिको मोगण तुका दिवच्यो पोळावी कर बापा वावरामचो तुवेंच दिल्ली सोदेली आमची सगळी तेजीनी बापा मोगान स्वीकार कर उड्या वायना सोय हे आमचे जिणे बदल सगळ्यांची बी आमचे तुवेंच दिल्ली सोदेली आमची सगळी तेजीनी बापा मोगान स्वीकार कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पोट मानून घेव देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे एकल्या सपुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका म्हणटा तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पावत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निती सोन्यामच्या फायद्याचो भाग्यवंत अंकुआर मोरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तुज्या दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता शेकाण शेक प्रितोमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळे मनशां थंय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे वदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरकार तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेचे जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची
ते सुपरेच्या वणत असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पदकाचे बोगसताने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bobart so good purgatoria. Gesù melo, Gesù Jiva Sala, Gesù novia, eto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी आनी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकोळट कर तांकां आनी ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता औंकवार मुरये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताची महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सांगता म्हणया आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगत आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयेकणेची जिवितां सबसकाय आमकां दी सर्गेचें बाग आनी आमच्या सर्वंदराची जो क्रिस्ताची येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदरका कोळतेन सरपात कंटलें सुटय आनी सर्व कानांतली वाटय सोम्याची जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण पवित्र सभेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर
देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभलेले आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हज्या उतरांचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांचो म्हाका भलायकी मेळटली. Giêsu moga, Giêsu daya, mỗi thời yêu ta. Swagat tuka, karzang mocha, atya mocha vigata, tuka smanga, upudita.
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा भगवंतो अंकवार मोरयेक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दोशी केलाय देखून आमी संतोष बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता ते संकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सुटवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाची ओळख. जेजूची नवी असर्यां केल्या सांतांतोनी वर्त्या भोगता देवसाच्या नांवान उठता बरे पिडेन बरे जाता अर्यां सांगितो बनायता आंध्या पांड्या बेया पावता कितें सांडल्या दागोन दिता लाडावडा कसोन घडटा. मुगेशन आमी संत आंतोनीच्या पांयां तळ्या हांगासर आसा. ताचे मरिफा देवाची कृपा जोडूंक आमी हांगासर आसा. फाटल्या आमच्या दिसांनी संत आंतोनी मरिफा देवान आमचे सबार उपकार केल्यात ताका आमी अर्गांत घेवंक ताका नामान पटोवंक हांगासर आसा. सबार नेमकां तांकां मेळ्ळें बरें पोनो तांणी सांगलेलें आसा ती पोटी सबारांनी आमकां 6 जाणांनी तांकां सबार उपकार मेळ्ळे आमकां सांगलेले आसात. एकल्याचें घर रिपेरीचें काम बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. पांयाची गांठीची दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याचे CT स्कॅन नासतना गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या एकल्याक अवघडांतल्यान राखिल्ल्या खातीर दोगां जाणांची बरी भलायकी तांकां बरी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या घराक बरे टेनंट्स मेळ्ळ्या खातीर दोगांचो एग्जाम बऱ्या अंक मेळ्ळ्या खातीर एकल्याच्या हॉस्पिटलाचें बिल्ल उणें जाल्ल्या खातीर एकल्याक कामपाटी मेळ्ळ्या खातीर एकल्याक ताच्या पोटान आसली दूख सर्जरी नासतना गूण जाल्ल्या खातीर एकल्यान होगडायलें वॉच मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात. तांचे सांगता आमची अर्गां उरले आमी संत आंतोनी मरिफा देवाक आमी भेटोवन दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. 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 आमचो नामान आतां संत आंतोनीक पाठोवन आमी सांगता म्हणया म्हज्या काळजांतान तुका नामान हे संत आंतोनी 1000 कोटी तुका नामान तूं जावन आसाय विस्नार पलंगण देव कृपेचे जेजू आनी तुजे दई सर्वीक बापा साप्रास कसो घालतो आनी तुज्या सबूत जावन तूं भागी जावन आसाय उगडास कर ह्याच्या बच्या संता आपल्या घरसां तुका वरो मारल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तूं कृपेन क्रिस्त आनी जेजू बाळाचो मामागाचो इश्ट जाल्ले निमती किरपातीने दीर्घान घेवन आनी म्हजे मागणी निर्फळ जावचे ना म्हूण खंडेसना जावन तुजो आदार हांव सोदतां. हे संत आंतोनी हाज्या पंचा संता घरचेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. गरज म्हाका आसा ह्या उपकाराची. आमच्यो गरजो आमची ते संवादां संत आंतोनी मरिफा देवाक आमी समर्पण दिवया. सबारांनी तांचे ते संवाद बरोवन घाल्लीं आसात. एकल्या भुरग्याचे देणे मेळोवंक ताणें मागोवंक विनंती केल्ली आसा. एकल्याच्या परीक्षेन बरें फलितान शिवचे खातीर एकल्या बरें काम मेळचे खातीर एकल्याक बरी सैरीक मेळचे खातीर एकल्या इगर्ज मतींतून भायर पयस केल्ल्या भाव भयणीक पाटी येवचे खातीर एकल्या स्त्रियेची कंत बेजाराय पयसोवचे खातीर एकल्या जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचे खातीर एकल्याक पयल्याच्या कंपनीन काम मेळचे खातीर
दोगांक मोतीक शांती समाधान मेळचे खातीर वायट सुमयतान पयस रावचे खातीर दोगांच्या आमोल पियोने मादक द्रव्यतान पयस रावचे खातीर एकल्या राग हगे पयस जावन मोतीक उसवाड मेळचे खातीर मागोंक तांणी विनंती केली आसा. तशेंच आमची ते सावातां संत अंतोनीक आमी समर्पणो आमी सांगता म्हणया. हे संत देखून हे म्हजे गरजेन म्हाका बसय आनी इतले पतीन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी. उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बळाच्या ग्रासाक कांय फुडें काणेक दिता म्हणून तुका उतर दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी. आमेन. हे वर्त्या संता संत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनी वरा देवसार आनी स तरांच्या वस्याची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मनेपात पिडेस्ता भलायकी मेळटा. उसा बडदरी हे तण जातात. बंदेवळ्यांच्यो सांखळ्यो तुटून पडटात. तोंडे उठोन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें स तांकां मेळटा. तुजे अपायक राज्य नपाय जातात आनी आमच्या संघर्सांक तूं पावताय. सर्वातीने तुजेर दवर तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता ते सर आमकां सोड दी. तुजी पदवी संवसारा दाखय. आमेन. संत अंतोनिया मपसत विनाती कर. ये सर पदवेदार आनी सदां जियोवच्या देवा भगवंत अंतोनीक तुवें तुज्या पुर्जेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर आणवरांतले सुटाशे आनी सर आमच्या पारकवण्यान तुजे सासाय आमी बोगेशे आमकां फुवक कर. आमच्या समयाचे जो क्रिस्ता मरिफात जो तुजे सवेची येता निरास करता पवित्र आत्म्याच्या एक वोटांत सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. मगाशनो उपकार बोर्डची 2 उतरां आयचे दिसा हांगासर येवन आराधन चलोवन आमकां मागोवंक मोग केल्ल्या श्रीमती दिव्या पिंटो असो उपकार बोवडटा. तिका देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या मंगळारा दिसा 4:30 वरां हांगासर परत आराधन आसतलें आनी सलोन व्हरूंक आमचे सांगात आसतले मानादेव बाप रोनाल्ड पिंटो पेरमुदेचे विकार. आनी फाल्यां सळवी आसा देखून तुमी येवचें 5:15 वरार 5:15 तेर्स दुखे सायबिनिसो. ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान आनी मिसा वेळार नियाळ आसतलो. Bozai
सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.